तो जें केलां तें अँटी कॉन्स्टिट्युशनल. कॉन्स्टिट्युशनाचेर आहा बरयलेलें कोणाचेंच रिलिजन कोणाचें हट करूंक जायना. सो हो पयलो पॉयंट आनी इट इज अ सिरियस ऑफेन्स. ताका थिंगाच अरेस्ट करून व्हरोंक जाय आसलो. पुलिसांनी व्हरोंक ना आनी तेणी कोणेंच एक्शन घेवंक ना म्हणून हें चड जालां. आनी हें चड जावन आतां आमी सगळे गांवचे लोक खंयच्या गांवचे लोक एकठांय जाले आनी हें कोणांतले फॉर एक्शन जावपाक जाय. आनी हें पळय म्हणटालें कितें जालां तें आमच्या गोंयकारांक जालां आनी गोंयकारांकूच केलां. कित्याक सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो पैट्रन सेंट आमी म्हणटा आनी तो सगळ्या क्रिस्तांव लोकांचो पैट्रन सेंट जालोलो आहा. इतलो गोंयां येता, इतलो लोक गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फुड्यान येता आनी सगळे हिंदू कसले धर्म नासतना ते सेंट फ्रांसीस झेवियराक पैट्रन सेंट मानता. तेन्ना कोणाच्याच सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उलोवंक जायना. आमी सगळे हिंगा एकठांय जाल्यार तें हें स्ट्रॉंग एक्शन जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट अँटी कॉन्स्टिट्युशनल तेका क्लॉज लावपाक जावो आनी तेका जाता तितली कारवाय तेजे पर्मनंट. It can be a religious sentiment hurt, can be a serious offence as per constitution. हे भाशेन ताणें कट्टरान अशें उलोवन आमच्या सांताचेर हाड. आमी क्रिस्तांवच न्हय, हिंदू भाव आमचे मुसलमान भाव बरे दुखवलेले आसा आनी तांणी फुडें सरोन आपआपली व्यक्त लायल्या. तर म्हाका दिसता हाचेर तांणी जाता तितले बेगीन कारवाय करची. तो हुंयसरूय आसूं आमच्या आख्या इंडियेकूच आसतलो, भायर खंय पावचो ना. ताका धरून हाडचो आनी ताचेर कारवाय करून ताका शिक्षा दिवची आनी ताच्या लागीं माफी मागूंक लावची ताका. अशें करिना जाल्यार ह्या फुडें आनिकूय जायते जाण फुडें सरतले आनी खंयच्या धर्माचेर कोणूय कशें उलयतले आनी सेंटिमेंट लोकांचे हर्ट जावन उपरांत हें कम्युनल टेन्शन गोंयान वाडटलें. देव बरें. आमकां जाल्यार गोंय साहेबाक दुखयलो म्हणून आमकां खूब वायट दिसलें. कित्याक हे लोक भायले येता आनी आमची शांती पिड्यार करता गोंयची. हे कोण हाडटा? हे आमचे मंत्रीच आनी MLAच हाडटा आनी आमची शांती गोंयची हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी पळय सगळे शांतीन चलता भोंवता. आमचे फ्रेंडूय आहात आनी जे सांताक आमच्या मानता या. कित्याक फेस्ताक येता तेन्ना हिंदूय आसता, मुस्लिमूय आसता, सगळे जातीचे लोक आसता. अशें जावंक फावना म्हणटा. पूण हांव कितें म्हणटा तुका, हेच्या पयलीं कोण मुताली कोण तो येयलोलो तेन्ना परेकारान ताका बॅन गेलोलो गोंया येवपाचो. ते एका एरेस्टूच केले बरो न्हू, पूण एका हिंचो गोंया बॅन करपाचो व्हडल्या मनशाक आनी व्हडल्या मनशांक हाडपाचें न्हू. आमची शांती पिड्यार करता पळय तल्ली. आमी शांतीन रावंक जाय. आमचें गोंय आख्खे इंडियेक आमचे व्हडली शांती हुंयच ना. हे पाड घालूंक येता हिंगा आमचें गोंया आनी हिंगा हाडटा कोण? हेच मनीस. कित्याक आपणाक फायदो जावपाक, म्हणजे आपणाक बोट जावपाक आनी फुडल्या टायमाक येवपाक हेच चिंता फकत. आनी घाला पाड आनी वसात म्हण मनीस पाड घालता न्हू तुमकां गोंय साहेब तुमच्या गोमट्याक गोट धरतलो. इतलें सांगून हांव देव बरें करता. आमकां शांती जाय गोंयांत. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एक आमी हा पळयताले. इतलें सांगून देव बरें करता. ऑथॉरिटी आहा तेणी करचें, तेजेर हांव कांयच करूंक शकना. आय हॅव ऑल्सो केम टू नो दॅट दे हॅव गिवन द केस टू द क्रायम ब्रांच. सो लेट द क्रायम ब्रांच इतली एजन्सी आहा ते पुलिसांनी हें करूंक दी न्हू. आमकां एजन्सीचेर कांय हें टिका करपाची ना. लेट देन नेवर. ओके, वी वर वेटिंग. ओके, आनी आमी सांताक्रूज सदांच फुडें आहा. जावं ती कोंकणी भाशेक लागून जावं ती व्हडल्या एज्युटेशनाक लागून सांताक्रूज हॅज बीन ऑलवेज फर्स्ट. सो हें न्हू की पयले डावन लायन इन कोणें केलां तें ना. वी हॅव टेकन आवर ओन टायम. वी हॅव कन्सल्टेड विथ द पीपल अँड वी आर डुईंग वॉट वी हॅव टू डू. ओके, सध्या तेजे आमी पुलिसांना सर हो आमचो गोंयचो साहेब पात्रोन साहेब गोंयचो. ताचेर सगळ्यांचो विश्वास आसा, भरवोसो आसा. त्याच खातीर ताच्या एक्सपोजिशनान गोंयान फेस्ताक इतलो लाखांनी लोक बसता आनी एक्सपोजिशनान मिलियनांनी लोक हांगासर येता. पुरो भावार्थ धरून आनी जायत्यांक ताचे कडल्यान मागता तें मेवलो, भाव जाला. आनी असो एक मनीस आमच्याच देशांतलो हांगासर येवन ताचेर कांयचे काय उलोवप नाका जाल्ल्या लोकांक सांगप हें सारकें ना. आमकां इन्सल्ट जाला, आमचें फिलींग हर्ट जालो. ताका लागून ताका जाता तितले बेगीन धरचो आनी ताचेर एक्शन घेवचो. आनी हेच्या फुडें अशें जावचें न्हू. जेन्ना कोणाची भावना दुखयता तेन्ना न्हू खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी आमच्या गांवान ह्या गांवान आमचे लोक अशी तेजी परंपरा करता. चलोन वचोन हें करून तितलें देवस्थान करून आमकां तो सदांच पावलोलो आनी आमकां सगळे गरजेक तो पावला. ताका लागून हे व्हडले केलेले मनशाक बेगिनले बेगीन ताका
शिक्षा जावची म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं.